आयज आमी अंजुना कायसवा वागोतर विलेज पंचायत एरियान हांगा बॉबी बारा कडेन नवो ट्रान्सफॉर्मर इनॉग्रेट करपाक आमचे मदें आहा आमचो सरपंच बाब चिमुलकर, सगळे आमचे वॉर्ड मेंबर्स अंजुना पंचायतीचे, आमचो स्थानिक वॉर्ड मेंबर बाब सुदेश, आमची येई ममता, जेई मनोज, कॉन्ट्रॅक्टर संतोष आनी हांगासरले सगळे आमचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे वर्कर्स एंड ग्रामर्स, प्रेस मिडिया आयज व्हडी खोशी भोगता हो ट्रान्सफॉर्मर ह्या भागान इनॉग्रेट करपाक. इट्स कॉस्टिंग अराउंड 5 lakhs आनी ह्या भागांतल्या लोकांक लायटीचे जी प्रश्न आहा, इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज फ्लक्च्युएशन ना कितें कितें आहा ते हेजे सोल्युशन कोस्टल बेल्ट ऑफ आसगांव अंजुना ऑलरेडी जाल्ले आहा. आतां जे बियॉन्ड द कोस्टल बेल्ट अंडरग्राउंड केबलिंग जावंक ना ते ऑलरेडी एस्टिमेट करून इट्स इन द प्रोसेस. पयरूच आमचो काल आमचो PWD मिनिस्टर आहलो भारतीय इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट सुदीन दनकर ऑनरेबल मिनिस्टर आहलो एंड दे आर ऑल व्हेरी हेल्पफुल. आय स्पेशली थँक आय येई बाय ममता आनी जेई मनोज. आमची कितें काम आहा ती अंजुना वाठारान अंजुना वागातर कायसवा दे गो ऑल आउट टू हेल्प अस with this electricity issues. Extension of substation at Anjuna, NOC already आमच्या कोमिंदादीन दिल्ली हा, सो तेय जातले सबस्टेशन एक्सटेंड जातले आनी हीच आमच्या शिवोली वाठारांतली कामां. After all the AEs, JEs concerned to get these works done, I thank AE मॅडम ममता, जेई बाब मनोज आनी हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचो बाब कॉन्ट्रॅक्टर संतोशाक, प्रेस मिडिया आनी हांगासरले भोव करून ऑल द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वर्कर्स. दे आय रियली सॅल्यूट यू ऑल. देव बरें करूं. आमी लायट वयता पयले तुमकां कॉल येता बट यू नो हाव इट इज आनी तुमी बीग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम. दीस रात ते आमकां वी ओनली कॉल देम कितें जालें रे लायट ना बट इतलेच वन थिंग प्लीज टेक केअर ऑफ युअर सेल्फ. म्हळ्यार तुमी ते पोलाचेर चडटा तेन्ना सी दॅट इट इज नॉट लायव्ह इवन इफ समबडी इज फोर्सिंग यू. नो, तुमच्या जिवाची काळजी. आमी कितले फावटी न्यूज पेपरार वाचता हो इलेक्ट्रीक शॉक येयलो हांगा तुजो शॉक येयलो बट युअर लायफ इज इम्पॉर्टंट फॉर युअर सेल्फ एंड फॉर अस. सो कोणें कितें सांगलें म्हणून लायव्ह हेजेर वचनाकात. सी दॅट यू कीप समबडी एट द ट्रान्सफॉर्मरा कडेन दवरात कोण नाल्यार आनी कोण हुशार मनीस येतलो आनी तुजो चालू करतलो आनी तुमी यू आर व्हेरी मोस्ट इम्पॉर्टंट पीपल आनी तुमकां लागून हे सगळे घडोवन येता. आय थँक यू ऑल व्हेरी मच. सर जेई आमची ही तेंच्यांनी आमकां भरपूर सपोर्ट केलेलो आसा. कित्याक रात्रीनी जेन्ना आमी फोन करून मॅडमीक सराका सांगलें की बाबा ते केबलाचें आमकां गरज आसा आमी तो केबलाचें काम पूर्ण केल्लें आसा आनी हांव मागता मॅडमीक की अशीच कामां चालू आसची आनी हेच्या फुडें बरी वाट चालू जावची म्हणून मागता.